मोगाचे नो तुमकां समेस्तांक आमचे प्रणाम। या वर्सा सालोरेसाच्या वार्षिक परबेची मांडावळ आमच्या बोंदेल फिरगेजेन हे परी आसा। नोव्हेनाच्या पहिल्या दिसा ऑगस्टच्या पहिल्या तारखेर नोव्हेनाची सुरवात सांजेर 5 वरार जातली। 5 वरार बावटो उबोवन आमच्या नोव्हेनाची सुरवात तसेच आमच्या वार्षिक परबेची सुरवात आमी करतले आणि त्या दिसा हांगासर त्या कार्याचे अध्यक्ष जावन उडपी देशचे विगार जनरल भौमानाधिक मुन्सिजर फर्डिनांड गोंजालेस येतले आणि सुरवेर बावटो उबोवन नोव्हेनाची सुरवात करतले आणि उपरांत मिसाचे बलिदान भेटयतले। या वर्साच्या फेस्ताच्या आचरणात आमी इल्ली बदलावण केल्या। या वर्सा आमी सकाळींचे मीस हांगासर दवरूंक ना, सकाळींचे मीस हांगासर आसचे ना। एक वर्सा आमी सकाळी 10:30 वरार नोव्हेनाचे मीस भेटयले, ते मीस आसचे ना। सांजेर मात्र मीस आसतले। सांजेर 5:30 वरार आराधन, उपरांत मीस आणि मिसाच्या क्रेक सालोरेसाचे नोव्हेन आसतले। हर एक दिसा दुसरे याजाक येवन या वर्साच्या विशयाचेर आमकां प्रसंग दितले। या वर्सा आमी कुटुंबाचो विशय घेतला। कुटुंबाचे जिवीत देवाचे वर्तें देणे, करया आमी ते कुरपे देणे हो विशय घेवन 9 दिसांचे नोव्हेन आमी हांगासर चलयतले आणि ह्या विशयाचेर विविध याजाक येवन प्रसंग दितले। फेस्ताच्या दिसा ऑगस्टच्या 10 तारखेर सकाळी आसतले मीस आणि सांजेरी आसतले। सकाळी 10 वरार मुद्दम दिल्ल्यांक पिज्जेन दिल्ल्यांक मानाचे वाचीवणचे कार्य आसतले आणि ताच्या उपरांत 10:30 वरार फेस्ताचे मीस आसतले। हे फेस्ताचे मीस या वर्सा हांगासर भेटोवंक बल्लारी दिसचे गोल्डी बाप अधिक मनाधिक दोतोर हेनरी सोज येतले। त्या दिसाचे प्रधान याजक जावन मिसाचे बलिदान भेटोवन देवाचे उतार आमकां ते दितले। तांकां आमी बरो येवकार मागता। तशेंच या वर्सा फेस्ताचे समारोप मीस सांजेर 6 वरार आसतले। ऑगस्टच्या 10 तारखेर ते मीस भेटोवंक उडपी दिसचे चान्सलर बाप रोशन सोज हांगासर येतले आणि त्या दिसाचे समारोप मीस भेटोवन देवाचे उतार दिवन नोव्हेनाचे समाप्त कार्य तशेंच फेस्ताचे समाप्त कार्य ते चलोवन वतले। तुमकां सगळ्यांक हे फेस्ताक स्वागत। फेस्ता बाबती मुद्दम पिज्जेंत तशेंच मिसान दितले न्ही। ऑफिसान तुमी अंडी बियेत। नोव्हेनाच्या वेळार आमचे स्वयंसेवक तुमचे सेवेक आसतात। तुम्ही तुमचे उदार मन दाखोवयेत। तशेंच बेंजार केल्ल्यो सर पवित्र वस्तू आमच्या स्टॉलान मेळटात। या पुणताळाक येया, सालोरेसाची मजत मागा। तुमकां या वर्साच्या वार्षिक परबेक मोगाचो स्वागत। देव बरें करूं।